नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात. इलेक्शन जरी सोंपलें तरी विशय सोंपनात. नवीन नवीन गजाली घडत रावतात. पूण आज एक सगळ्यांत इंट्रस्टिंग विशया वयल्यान आमी सुरवात करतात. आनी तो पणजेकारा खातीर इम्पॉर्टंट विशय स्मार्ट सिटीचो न्ही. स्मार्ट सिटीची डेडलायन 31 तारीख आसा. सो आमी ताजे पयलीं आठवड्याक स्मार्ट सिटीचेर उलयतले. कितें म्हणटा सुयश? तेन्ना मागीर आमी एक नियाळ घेवया ऑन ग्रावंड जाल्यार आमी मातशी वचून पळोवया आनी नियाळ घेवया की खरेंच 31 तारखेक तुगेलें शिमीट पडटा, माती पडटा, कितें पडटा, रबल पडटा, कितें तें. सो सद्याक आमी स्मार्ट सिटीचेर उलोवपा नाका. पण पणजेकारा खातीर आज एक इम्पॉर्टंट गजाल कशी घडली की सकाळी सावन आमकां फोन येवपा लागले की रातीन 2-2:30 सुमार सामकी लो फ्लायींग प्लेन गेल्या सारको आवाज आयलो आनी भयंकर मोठो आवाज आनी 3 सॉर्टीज. कितें जालें तें सकाळ फुडें उठ्ठगीर पणजेकाराक कळना. आतां हांवें पर्वरीचो आयकलो ना, तुवें तर तो तुगेलो दक्षिणेक जुवारीचे पलतडीन आयकुपाचो प्रश्नच येना. पण आमचे कडेन 2 पणजेचे अशे मनीस बसल्यात, तांणी हो आवाज आयकलो. सो हांव पांडुरंग बाब सुरवात तुजे कडच्यान करता, मागीर आमी सुयशा कडच्यान सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन बी घेवया. बट की तुवें रातीन 2-2:30 तूं जागो जालो, कितें जालें कितें? हांव जागोच आशिल्लो. अरे वा. आनी पयलीं दिसलें की कारण पावसाचो शिडकाव आशिल्लो, सो म्हाका दिसलें की पयलीं ती हेचो आवाज म्हणून कितें हय जोगलाचो आवाज म्हणून तो. पूण मागीर जेन्ना आयज सकाळीं जेन्ना नवीन क्लेरिफाय केला की ती जेट फायर फायटर्स जे आसतात ती काल राती तेंचो एक्सरसायज चलिल्लो आनी म्हाका दिसता अरबी समुद्राच्या वयल्यान ते काल ते चालू जाल्ले. सो नॉर्थ पणजे सयत म्हाका दिसता नॉर्थ गोंयांत तो एक म्हणजे एक भयानक आवाज रात्री सगळ्यांनी अनुभवलो. रात्री म्हाका दिसता रातीच्या 1-2च्या दरम्यान 2 सुमार तो आवाज सगळ्या पणजेकारांनी आयकलो. फक्त तो जोगलाचो नाशिल्लो आनी तो जेट फायर फायटर हेचो आशिल्लो, फायर फायटर जेटाचो आशिल्लो. हे आतां क्लियर जाला. सो म्हाका दिसता पॅनीक कित्याक जालो? मागीर सकाळी सामके आमचे फोन येवपा लागले पळय, पॅनीक कसो कित्याक जालो? मागीर आतां ओके, विमान आयलें, विमानान सॉर्टी घेतली, रातीन 2 जाल्यार 2 घडये ऑट टायम, बट विमानान सॉर्टी घेतली आनी गेले. हो जो पॅनीक दिसतालो सकाळ फुडें उठून, मागीर सगळे जाण खंय विमान पडलां काय म्हूण सोदताले बित्ताले. ही इतली रिएक्शन कित्याक आयली? एक म्हणजे तो रातचो 2 जालो. 2 ही मध्यान रात. सो मध्यान राती जेन्ना फट करून कसलो आवाज येता, अर्धशुद्धीक आशिल्ल्या मनशाक तो कसलो आवाज हें कळपाकच पयलीं सद्या वेळ वता. सो तातूंतल्यान घडये तें जालें. मागीर कोणें तर्क काडले, तें म्हणजे प्रकरण मागीर तें UFO मेरेन पावलें. UFO म्हणल्यार कितें, घडये पणजे तांकां मंगळ कशी दिसली आसतली खणून घाल्ल्यान बी, पूण देंवले आसतले काय एलियन, अशेंय बी चित्र जालें थोड्यांचें. सो आमी मागीर नेवीक फोन हें केलो, PRO कॉन्टेक्ट केलो. सो नेवी पयलीं कशीच डिस्क्लोज करना. आतां नेवीन केन्ना डिस्क्लोज केला? जेन्ना इशू जालो, सोशल मिडियाचेर लोक उलोवपा लागले, व्हायरल जावपा लागले, कोण UFO म्हणटा, व्हिडिओ व्हायरल जालो, कोण व्हिडिओ व्हायरल करता, तेन्ना मागीर जतमारीत नेवीक तें एक्सप्लेनेशन दिवचें पडलें की बाबा आमी अशें अशें केलां. एक्चुअली नेवीचो तातूंत कांय दोश ना. फ्रँकली म्हणजे सिरियसली स्पिकींग, ह्या गजालीक गोंयकारांनी ह्या गजालीची मानसिकता आतां दवरपा जाय. कारण इफ यू लूक एट पोजिशन, गोवाज पोजिशन, मागीर ते INA संस्था आसूं किंवा सीबर्ड आसूं, इट इज बिकमींग अ प्रायम फायटर बेस फॉर इंडियाज वेस्ट कोस्ट. कारण बॉम्बे इज गेटींग कंजेस्टेड. सो बॉम्बे कंजेस्टेड जाल्ल्या कारणान इवन एअरक्राफ्ट कॅरियर्स ज्यो आतां प्लेस जाता, दे आर फाटली जी विक्रमादित्य एकमेव आशिल्ली ती सीबर्डाचेर आशिल्ली आनी MiG-29 कित्याक सीबर्डाचेर विक्रमादित्याचेर आशिल्ली. इवन विक्रांत जी आतां नवें वर्जन आयली, 2nd एअरक्राफ्ट कॅरियर, तिजीय ट्रायल्स INA संस्था कडेकच दर्याक ऑफ गोवा कोस्टूच जाल्यात. इवन तेजसाचें जें मरीन वर्जन येता, ताजी फर्स्ट फ्लायट जी जाल्या ट्रायल एअरक्राफ्ट करियराचेर, तीय गोंया लागसारच जाल्या. आतां लोक आमकां प्रश्न पडटलो, हें सगळें गोंया लागसार कित्याक जाता की गोवा इज बिकमींग अ प्रायम डिफेन्स बेस फॉर इंडिया. सो हे आवाज जे आसा फायटर जेटांचे, हांची ह्या आवाजाची आतां गोंयकारांनी संवय करून घेवची पडटली. कारण आज एक एअरक्राफ्ट करियर आसा, फाल्यां दुसरी आसा विक्रांत, परत तिसरी येतली. आनी तांचें पोजिशन जें आसा तें कारवार आनी INA संस्था हांचे मदींच आसतलें. आनीक जितले एअरक्राफ्ट इंडियन एअरफोर्साचे जितले एरियल असेट्स वाडटात, तितलेच स्ट्रेटेजिकली बिकॉज ऑफ चायना आतां नेवल असेट्सूय इंडिया वाडयता.
सो ही तेजसाची ट्रायल जावं ते मरीन राफालाचे ट्रायल्स आसूं जावं तुगेले सुखोयचे ट्रायल आसूं किंवा नवी जी मिसायल्स ट्राय आउट करतात एअर टू सर्फेस सर्फेस टू एअर विमानांतल्यान इम्पोर्टेड आसूं आजून ह्यो सगळ्यो मेजर ट्रायल्स गोंयांत एकूण जातात. सो पयलीं काणकोणे एकदां फाटीं खूब वर्सां फाटीं आमी आवाज आयकल्लो असो कारण जेन्ना ती सुपरसोनीक फर्स्ट टायम आयिल्ली तेन्ना ते सामकी अजाप जाल्लें. आवाजाचो लोकांनी भंय बाळगोवपाचो गरज ना कित्याक दीज फ्लायट्स ऑपरेट युजली एट मॅक्स स्पीड. मॅक्स स्पीड इज अबाव 1 मॅक म्हणजे आवाजा परस चड स्पीड जेन्ना वता सुपरसोनीक तें जेन्ना मळबांतल्यान वता तेन्ना क्रॅकिंग आवाज येतात ताका लागून ते आवाज येतात. सो रातचे आनी जनरली सॉर्टीस ह्यो एटॅक सॉर्टीस असतात पळय आज जें जालां पणजे ते एटॅक सिम्युलेशन कित्या खातीर जर फाल सकाळीं प्रत्यक्ष जर एटॅक जालो फायटर प्लेन जर खंयचेय इंट्रूड केलें जाल्यार ताका फॉलोअप करपाचो हें कितें ताचो मागावा घेवपाचो हें कितें ताका डिफेंड करपाचें हें कितें हाजी फायटर पायलटांक रातची त्या दरम्यान ट्रेनिंग दितात. आनी फायटर प्लेन्स सदांच रातची ऑपरेट करतात कित्याक रातची सगळे लायट जेन्ना हें आसता बंद आसता तेन्ना तांणी ऑपरेट करतात किंवा लायटीचेर ते ऑपरेट करतात. जनरली एटॅक सुद्दां एरियल जे आसता रातचे करतात. सो गोंयकारांनी ह्या गजालीची INS हंसो थोडे ते दाबोळीचेर INS हंसो नाका नेवी नाका बी म्हणटा पळय हांणी सुद्दां लक्षांत घेवंक जाय की गोवा इज बिकमींग अ प्रायम डिफेन्स लोकेशन आनी गोंयकारांनी ह्या एरियल ऑब्जेक्ट्साच्या आवाजाची आतां संवय करून घेवंक जाय. गोंया भितर जॉयल आज नेवल वॉर कॉलेज सुद्दां आयली. आज एक सामकी फुल्ली इक्विप्ड नेवल वॉर कॉलेज आयली. सीबट आनी वाडत आसा आनी बेस तर आमचे कडेन आसात. हे जे अटॅक सिम्युलेशन जालें काल तातूंत भितर म्हाका खूब जाणांनी अनुभव शेअर केले आनी ते अनुभव शेअर केले ते तातूंत भितर हें ना कितें पॅनीक जरी जालो जशें तुमी सांगलें रातीन 2-2:30 तरी एक भंय दिसता अशे तरेचे अनुभव शेअर केले ते आवाज आयकून. म्हळ्यार खरेंच जेन्ना अटॅक सिम्युलेशन आसता तेन्ना ते युद्ध जर एक्चुअल जालें जाल्यार कशी परिस्थिती आसतली तशीच आसतली न्ही ती ताज्या की काय हें करून वेगळें काय आसपाचें ना जाल्यार कसलें सिम्युलेशन तें. सो जॉयल हें आतां खूब कडेन जायत रावतलें. सो वॉट डू यू वॉन्ट टू टेल गोवन्स कारण this is something okay it came as a surprise or a shock last night. It shouldn't be the next time. The only concern here is Pramod is it is taken Goans by surprise, you know, and it should not have been, you know, in a this kind of a panic should not spread. And मातसो एक असो कितें तरी एक्सरसाइज आसा जाल्यार आमकां सिव्हिलियन्सांक सांगचें आनी अलर्ट करता तशें की सांगचें की देर कूड बी यू नो टर्बुलन्स इन द एअर एंड मे बी यू डोंट हॅव टू वरी एंड बट कितें जातलें आतां सडनली असोच एक हें जालो सारको देन पीपल वील ट्राय टू स्पेक्युलेट अरे कितें जाता मागीर थोडे म्हणटले की अरे वॉर इज ओवर गोवा ऑर तसली गजाली जातल्यो आनी बेसस फियर स्प्रेड जातलो. That is the only prior information. When there is a drill. Yes, absolutely. दुसरी विशय जॉयल तुजे कडच्यान सुरवात करता जी स्टोरी तुमी ब्रेक केल्ली ताचेर अख्खे गोंयभर बोवाळ जालो ती म्हळ्यार जे OCIची हें रिवोकेशन सर्टिफिकेट जी आसा ती तुगेली OCI खातीर कन्सिडर करपाची जे इलेक्शना पयलीं जाल्लें आनी इलेक्शना उपरांत ताणें सांगलें की द प्रपोजल इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन. वॉट हॅज हॅपन्ड एक्झॅक्टली आणि हाका पॉलिटिकल एंगल आसा काय दिस इज अ ब्युरोक्रेटिक एक्सरसाइज? See Pramod, now let me take you back to 2022. 2022 circular is very clear. 2022 circular is very clear. It says that if you are holding a citizenship of another country, your passport, Indian passport, will be revoked. Yes. Now what it means is, when your passport is revoked, you do not hold an Indian passport. Obviously, you cannot apply for a foreign passport. You cannot apply for OCA. So you are in the middle of nowhere. This is the status after that 2022 circular. Now what happens is, people have been asking the government, आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाकडे विचारले की you know you will help us do something. Some people were saying enforce dual citizenship. ते सारखे कांयच न्हू आसले भशेन केले. But finally what happens on April 4th, Ministry of External Affairs, they issued a
memo, internal memo, saying that telling all the regional possible offices to issue revocation certificates, which forms an eligibility for OCI. Acquiring OCI. Acquiring OCI. Very clear. And everybody was happy in Goa. Also, people thought that okay, fine, now we Finally, there is some resolution. Some resolution and then some. Immediately, CM finally center has heard the voice of the state government and they have brought about a resolution. Thankful to Modi ji, thankful to Amit ji, thankful to External Affairs Minister. सगळे झाले. आता on April 30th, suddenly there is another corrigendum coming in saying that it is not happened the way it was. Now it is only under consideration. That means पहिले किती सांगितले ते तुम्ही मान्य करू नका. Decision is not decision. Decision. The decision is still under process. Process. अशा म्हणून ते म्हणतात. Now the funny part is here. Based on that circular of April 4th, the High Court has even disposed of petitions who had actually asked, challenged this thing for relief. Yeah. And based on that earlier this thing saying that revocation pass certificate is allowed, High Court has disposed of the petition. आणि तिथून भितर गव्हर्नमेंटाने सांगले की आता नाव दॅट इज रेझोल्युशन इज कम अबाउट दॅट नॉट एन इश्यू हियर. नाव it looks like that the government has withheld this information. It looks like because there is a gap of 7-8 days from April 30th till the time the Goan has brought it out on about 10th of May. एक 10 दिवसाचो गॅप झालो and the additional solicitor general म्हणता की the state was unaware of this corrigendum. Now this is very funny because if such a serious issue, there is no communication between the center and the state and we are still calling a double engine sarkar. I mean, so many questions, Pramod. I can't believe this. I mean, something somewhere is amiss. So there is a very interesting gap between 30th of April till And 10th May. 10th of But the 10th May also because you brought the story out. Yes, otherwise the suspense would have continued. Continued, yeah. पण जयलाक एक प्रश्न विचारिल्लो ताचे ताणें उत्तर म्हाका दिलें ना. ताणें म्हाका बरी सगळी इन्फॉर्मेशन दिली. हे पॉलिटिकल एक्सरसाइज काय ब्युरोक्रेटीक एक्सरसाइज तुका दिसता? अशें जर BJPन केलां आसत न्ही की इलेक्शनाच्या टायमार ताजो जर बेनिफीट घेवपा खातीर जर ते नाटक केल्लें आसत न्ही जाल्यार तो म्हणजे जे पॉलिटिकल पार्टीनी म्हटलां तशें की हो युटर्नच जातलो. पूण हें सामकें रॉंग जातलें की तुमी बाबा सावथ गोंयांतलो आनी स्पेशली साश्टी आनी मुरगांवांतल्या वोटरांचो ज्यांचेर ताजो इम्पॅक्ट किंवा प्रभाव आसा चड आसा त्यांचो फायदो घेवपाकूच तें नाटक केल्लें काय कितें असो ताजो अर्थ जातलो तर तें सारकें क्लॅरिफाय करूंक ना जाल्यार. सो म्हाका ताजें गव्हर्मेंटा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येवपाक जाय. हांवेनूय काल ही गजाल सरकारचे एका टॉप हेच्या कडेन उलयलो. तांकां आजुनूय कन्फ्युजन आसा. तांकां आजून क्लॅरिटी ना की एक्झॅक्टली कितें काय म्हणून. सो डावट आसा आजून. म्हाका ताजेर क्लॅरिटी येवपाची गरज आसा. हांव काल स्वता उलयलां येणाऱ्या हेज्या कडेन बीन पूण थंय काय सारकें कम्युनिकेशन ना काय सेंट्रलाच्यान. आनी हांवें पयलें म्हटलें अशें की इलेक्शनाचो फायदो घेवपाक जर केल्लो न्ही जाल्यार हे बाबा सामकेंच रॉंग केलां हेंच्यांनी. सामकें रॉंग केलां आनी ताका भोगचें पडटलें मागीर ते फुडें केन्ना तरी. बट दिस विल बी व्हेरी रॉंग प्रेसिडेंट. सुयश तुका कितें दिसता हें कितें? हांव कित्याक खातीर म्हणटा एक पांडुरंग म्हणटा अशें की ही इज नॉट गिवींग फायनॅलिटी टू इट. म्हाका एकटे मनशान सांगलें ती गजाल हांव सांगता. तशें तूं एका सिनियर ऑफिसरा कडेन उलयलो. आय वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू अ सिनियर ऑफिसर एंड अ पॉलिटिशियन. तांचें म्हणणें की दे आर जेन्युइनली अनअवेर. सो दे आर सेइंग दॅट वेन द फर्स्ट ऑफिस मेमोरेंडम केम 4th April, they were genuinely happy. They were in the loop. So they knew it is coming. When they came, आमी म्हणपाक पब्लिसायज केलें, ट्वीट केलें, सगळें केलें. This म्हणटा ते we are genuinely unaware. They are both are claiming. The political side is also claiming and the bureaucratic side is also claiming that there is complete, they are unaware. They are saying that this is a bureaucratic exercise. त्यांना घडये this is the thing, इलेक्शनाक लागून घाईन तो काडला. बट मागीर इंटरनली कितें तरी कोणी तरी नोटिंग्स रेज केल्या आनी क्लॅरिटी मागल्या जाका लागून तो कॉरिजेंडम इशू जाला अशी एक इन्फॉर्मेशन दिल्या. तुका कितें दिसता ह्यो दोनूय बाजू आयकतकीर? एक्चुअली जेन्ना हो इशू क्रॉप अप जाल्लो सुरवातीक OCIचो तेन्ना आमी डिबेट केल्ली की इट हॅड अरिजन आउट ऑफ
पंजाबाचे आनी कॅनडाचे जे लिंक्स आशिल्ले तातूंतल्यान जी पासपोर्ट सुरवातीक जाल्लो तेन्ना. सुरवातीक हय. तातूंतल्यान तो इश्यू क्रॉप अप जाल्लो. सो You are saying 2022? 2022. या सो पासपोर्टाच्या पावड्याचेर इंटरनॅशनल डिप्लोमसीच्या पावड्याचेर सरकार जर कितेंय करतलो जाल्यार एक म्हणजे इट शूड बी अ पॉलिसी डिसिजन अँड इट शूड बी अ डिसिजन बाय इलेक्टेड गव्हर्मेंट. सो 4 एप्रिला पयलीं जी स्थिती आशिल्ली म्हाका दिसता त्या कोतान ही परिस्थिती एक्चुअली 30 एप्रिलाक काडला. आतां जो मेक काडला आतां 30 एप्रिलाक मागीर 10 मेक मागीर आमची स्टोरी केल्या जो कोरिजंडम म्हण आमी म्हणटात एक्चुअली इट इज नॉट कोरिजंडम. स्टेटस्को चेंज जावकूच ना. स्टेटस्को चेंज केलो मदले आणी सो मदलो वॉज अ कोरिजंडम. एक्चुअली सरकारान MEA जी आसा एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्री ताजे पयलीं फॉर्म आशिल्ली की ह्या बाबतींत कितेंय करतलो जाल्यार इलेक्टेड गव्हर्मेंटानूच डिसिजन घेवंक जाय. आनी आतांय 30 एप्रिला नंतरूय MEA फॉर्म आसा कितेंय जें करूं जाय इलेक्टेड गव्हर्मेंटान करूं जाय बिकॉज इट इज इंटरनल डिप्लोमसी. मदीं जें काडलें तें प्युअरली इलेक्शना खातीर काडलें. ताजो त्या ब्युरोक्रेसी कडेन किंवा डिसिजन मेकींग प्रोसेसा कडेन कांयच देणें घेणें ना अशें हो प्रोसेस स्पश्ट दिसता. सो कितेंय जर हाजे बाबतींत करतले फाल सकाळीं डिसिजन जर घेवं जाय तें इलेक्टेड गव्हर्मेंटानूच घेवं जाय आनी नव्या गव्हर्मेंटान घेवं जाय बिकॉज इट इज इंटरनॅशनल डिप्लोमसी. इट इज लिंक टू दॅट. सो मदलो जो आदेश आयलो की 4 ते एप्रिलाचो. रिवोकेशन चलता सर्टिफिकेट दाखलो म्हणून चलता हय. इज अ प्युअरली पॉलिटिकल गिमिक. ब्युरोक्रेसी वॉज फर्म बिफोर 4th April. Bureaucracy is firm after 30th of April that it is a elected government's decision. आणि ताणीच तें घेवप ताणीच तें पॉलिसी डिसिजन घेवप. सो लोकां कडेन मदले पिरियडाक फक्त इलेक्शना खातीर खेळ केला हाका आनी कांय दुसरें आनी दुसरें explanation ना ना. दुसरें एक्सप्लेनेशन ताका कांय ना. या व्हेरी इंटरेस्टिंग. हाजे वयल्यान हांव इलेक्शना खातीर खेळ केला ह्या गजाली वयल्यान हांव इलेक्शनाचेर वता. आनी जयल 8 दीस जाले इलेक्शन जावन 1 आठवडो जावन गेलो. आमी इलेक्शनाच्या दुसरे दिसाक सांगा आकडे बिकडे घेवन बरो सारको किस काडलो. गोंयभर त्या रावंड टेबलाची इतली चर्चा जाली. कांय जाणांनी आमकां गाळी घाल्यो. कांय जाणांनी म्हळें तुमी करता तुमचें गणीत सामकें बरें आहा. मागीर आमकां एक अशी कॅटेगरी भितर जाले की कांय जाणांनी सांगलें तुमचें गणीत बेस्ट आसा. कांय जाणांनी आमकां सांगलें तुमी थंय तुका तुमकां कांयच कळना 2 × 2 सुद्दां कळना म्हण. कांय जाणांनी तर आमकां कॅल्क्युलेटर करून उडयलें इतली बरें म्हण आमकां गणीत सारकें. सो हांव प्रामाणीकपणान विचारता 8 दिसां उपरांत आमी खूब कितें आयकलां. खूब जाणांचे फोन आयकल्यात. खूब जाणां कडेन आमी उलयल्यात. तो सायलंट वोटरूय उलोवपाक लागला. नॉट सो सायलंट वोटरूय उलोवपाक लागला. आमची गणीत कितें बदललां काय यू आर स्टिकींग टू पोस्ट इलेक्शन 24 hour assessment? अवश्य ही करेज आवडली म्हाका. I don't think anything has changed. Only thing what is changed is the confidence of every person who is aligned to parties. No, so whoever we meet say आम्ही जिखले. BJPचो मेळ्ळो तुका म्हणून आम्ही जिखले. काँग्रेसाचोय मेळ्ळो म्हणटा आम्ही जिखले. RGचे मेळ्ळो म्हणून आम्ही जिखले. हय. So तितून भितर mathematics doesn't change. If you see South Goa, again it all depends upon hinterland, Salsett, Murmugaon, 3 areas. Murmugaon dominated by BJP. How much of a lead BJP gets there? In Salsett, how much of a lead Congress manages to get there? Whether they can surpass the lead which Sardina got. Yeah. And hinterland, the 20,000 additional votes which were polled on that day, which way those votes are going. I mean, these 3 areas will finally This is the basis. The basis of the equation, Yeah. and that is what we discussed last time. Yeah. It is going to be very close, neck and neck. The fight is not going to be easy. Could be a difference In South. In South, Yeah. North, if you ask me, the odds are still heavily in favor of Sripad Naik. Yes, but again, RG coming into the factor, how much of the vote will be cut off, that is to be seen. But the interest quotient of this entire election is towards South Goa. Yes.
फॉर मेनी रिजन्स मागीर उलोवया पाडणक बाब 8 दिसां उपरांत हांवें पयर एक डिबेट केली पार्टीच्या स्पोक्सपर्सना बी आपोवन की तांचो इंटरनल असेसमेंट कितें. त्या तिगी जाणांनी एक असो शब्द वापरलो जो म्हाका कोंकणी शब्द तो म्हाका खूब आवडलो. आमकां बंपर मत पडटली म्हण तुका तिगी जाणांनी सांगलें म्हाका बंपर पडटली बंपर तूं कांय टेन्शन घेनाका म्हण. सो म्हाका टेन्शन येवपा लागलें सगळ्यांकच जर बंपर मत पडटली जाल्यार जिखतलो कोण आनी हरतलो कोण काय म्हण. सो 8 दिसां उपरांत ही बंपर मत कोणा पडटली ही म्हाका दिसता म्हणजे लोकांनी सुद्दां इतलें कन्फ्युजन करून दवरला वोटरांनी कारण ते प्रमोद साश्टीन जर पळयली जाल्यार एक 3 ते 4% वोटींग हे जाल्या इन्क्रीज वाडल्या आनी ह्या साश्टींतल्या वोटरांनी BJPकूय कन्फ्यूज करून दवरला आनी काँग्रेसीकूय कन्फ्यूज करून दवरला. तेंचे जर फेस पळयले प्रेस कॉन्फरन्सीच्या वेळांतले किंवा आतां सुद्दां तेंची भाशा जर पळयली जाल्यार ते अजून हें ना फर्म ना कोणाक अजून म्हणजे सिग्नल मेळोंक ना की बाबा हे लोकांनी हे 3-4% जे कोण वाडल्यात म्हणटा किंवा हे जे रुरल बेल्ट जो आसा सावर्डे सांगे कुडचडे केपें बीन की तांच्यांनी आमकां मारले काय म्हणून अजून कन्फर्म ना. म्हणजे इतकी दहशत वोटरांनी आपली क्रिएट करून दवरले. हय जे आमी सायलंट वोटर जे म्हणटाले पळय त्या सायलंट वोटरांनी इतकें वातावरण सायलंट एक 4 आठवडे टेरर तयार करून दवरला की 4 तारखेकूच ओपन जातलो पडटो कितें जातलें तें. पूण तरी म्हाका दिसता न्ही की ही फायट जी आहा सावथ गोंयांतली बेजिकली ती फायट काँग्रेस आनी भाजपाच्या मदीं जातली आनी RGPचो कॅन्डिडेट कितली मतां काडटा ताचो एक इम्पॅक्ट आसतलो हेजेर वोटिंगाचेर सावथ गोंयांतले. नॉर्थ गोंयान म्हाका दिसता की हांवें जशें पयलीं म्हटलां अशें आनी हांव परत रिपीट करता की काँग्रेसीन लोकांनी हे फावटी खरें म्हणल्यार ठरयल्लें. आयज सुद्दां हांव योगेंद्र यादवाचो एक आर्टिकल तो वाचतालो की देशभर जो माहोल आसा की विरोधक कमी पडल्या जे कमजोर आसात म्हणून लोकांनी कितें तरी ठरयलां अशा प्रकारची एक हवा तयार जाल्ली आसा देशभर. सो गोंयांत सुद्दां लोकांनीच कितें तरी ठरयल्लें अशी एक हवा आशिल्ली. सो काँग्रेसीन ताचो फायदो घेवंक ना अशें हांवें फाटले फावटी म्हटलेलें. तर म्हाजो आरोप कसो की काँग्रेसीक ह्या वातावरणाचे बेनिफीट घेवपाक कळोंक ना ताजो तो अशें म्हाका दिसलें. आनी गोंयांत तेच जाला की ते गोंयांत जे निर्माण जाल्लें वातावरण पॉलिटिकल ताजो फायदो काँग्रेसीक घेवंक कळोंक ना. तरी सुद्दां ह्या सायलंट वोटरांनी कितें ठरयलां पळय ते खातीर आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता 4 जुना मेरेन वाट पळयल्यार बरी. तूं आनी सस्पेन्स तयार करता. सस्पेन्स लोकांनी क्रिएट करून सस्पेन्स सॉल्व करपा खातीर प्रश्न विचारिल्लो. आतां आमी सुयेशा मारया. सुयेशान आमगे सुरवाती सावन सस्पेन्स सॉल्व करता. रावंड टेबल सुरू जायत सावन आवाज कसलो आयलो आनी सारकें एक्सप्लेन करून सांगलें. आतां परत विचारता हे लास्ट प्रश्न ह्या रावंड टेबलाचो आवाज कोणाचो. प्रमोद आमी फाटले 2 रावंड टेबल जाले आमी आंकड्यांची विस्कटावणी केल्या. आतां ताजे पयलींच्यान सरकार पक्ष कन्सिस्टंटली एक आंकडो सांगतालो 1 लाखाचो नॉर्थाक सावथाक सांगतालो 60,000चो. आतां आमी जे फाटल्या रावंड टेबलाक कॅल्क्युलेशन केलें थंय आमी इतल्यार आयले की वॉट एवर एटलिस्ट माय कॅल्क्युलेशन वॉज वॉट एवर इज लीड जो कोण जिखतलो तो 8-10 हजार माऱ्याच्या फरकान जिखतलो अशें ठरलें. आतां तूं लेटेस्ट स्टेटमेंट पळय सरकार पक्षाची दे हॅव कम डावन फ्रॉम 1 lakh to 50,000 इन नॉर्थ. भितरल्यान जे आंकडे उलोवपा लागले काल सुभाष सर क्लियर उलयलो आनी 60,000 जे सावथा आयिल्ले ते 25,000 आयले. सो आमच्या 10,000 म्हऱ्या हळूहळू येवपा लागल्या अजून निकालाक 15 दीस उरल्या. सो एक गजाल जाली. सो वी आर ऑन ट्रॅक इतलें लक्षांत दर. आमची विस्कटकावणी कोणे पिशांक काडपाची न्ही ती सारकी वेवस्थीत ती जाग्यार येत आसा आनी ती सरकार पक्षांतले लोकूय एंडोर्स करीत आसात आनी काँग्रेस सायलंट रावन ती एंडोर्स करीत आसा. विरोध सरकार पक्ष आवाज काडून एंडोर्स करता. दुसरी गजाल गोंयांत जेन्ना 77-78% एवरेज वोटींग जाता तेन्ना साश्टी मेजर बँक सावथाक कोणाची आशिल्ली विरोधकांची. साश्टीन एक्स्ट्रा मतां काडून बाकीचे जे केपें बिपें हांगेले आसा NDAचे ते कॉम्पेन्सेट करप. सो साश्टी बेजिकली अजून हांव सांगता साश्टी 77 ते 78% वचूं जाय आशिल्ली ती गेल्ला टू गीव दॅट. कारण मडगांवां हांगा तुमी आमदार हाडले किंवा विरोधकांक आप आनी ते हे मेळून तांकां मतां दितले बी सगळें एंटिसिपेटेड. तें सगळें गणीत जुळटा 70% मतां मेरेन. 70% मतां जर साश्टीक पडटा जाल्यार तें न्यूट्रलायज जाता. देर इज नो एक्स्ट्रा मार्जीन. एक्स्ट्रा मार्जीन जर साश्ट दितली केपें सांगे सावड्डें फोंडेचेर
इंडिया अलायन्साक जाल्यार 77 ते 78 मिनिमम जावपाक जाय 76% आशिल्लें. तरी वोटींग जावंकूच जाय आशिल्लें आनी प्रिसायजली दॅट कॅल्क्युलेशन हय ह्या कॅल्क्युलेशना लागून तो फरक म्हज्या कोतान 10-15 हजारा माऱ्यांक येवन रावतलो. येवन रावता. हांव इतल्याचेर थांबतां. आतां परी आसतना आमी तुमकां क्लॅरिटी दिवपाचो एक प्रयत्न केला. तो कितलो सक्सेसफूल जाला आमकां खबर ना, पूण आज एक क्लॅरिटी रावंड टेबल जाला. जय आमी पयलीं आवाज कसलो, मागीर ऑफिस मेमोरेंडम आनी सर्क्युलर कसलें, आनीक लास्टाक 8 दिसां उपरांत आवाज कसलो, ह्या सगळ्या गजालींचेर उलयताले. हांव लास्ट एक गजाल सांगता. इंटरनली सिच्युएशन म्हळ्यार की पक्षी कितें उलयतात. हांव एका काँग्रेसीच्या अशें नेत्या कडेन उलयलो हू इज गूड वीथ नंबर्स, आनी ताणें आमचें रावंड टेबल पळोवन म्हाका फोन केलो. सो आवर कंक्लुजन वॉज आफ्टर अ लॉंग डिस्कशन वॉज व्हेरी इंट्रस्टींग. ताणें म्हाका सांगलें आमी जर जिखले दक्षिणे खंय तुका जाल्यार आमी 5 ते 10 हजारांनी दक्षिणे जिखतात, ना जाल्यार म्हणपा लागलो 25 ते 30 हजारांनी पडटात. इतल्यान एक बरी क्लियर गजाल सांगली. मागीर अशेंच इंटरनल डिस्कशन एका BJPच्या मनशा कडेन केलें. ताचे नंबर्स आर व्हेरी गूड, व्हेरी इंट्रस्टींग. ताणें म्हाका खूब बरी गजाल सांगली, नेमकी उलटी सांगली. आमी म्हणपा लागलो जिखल्यार 25 ते 30 हजारांनी जिखतात, नाल्यार 5 हजारांनी पडटा म्हणपा लागलो. देर कॅन बी ओनली 2 सिनारियोज. सो दीस इज what internally political parties are talking. I know this is a very it looks very academic yet interesting exercise right now. Last time तुम्ही सांगल तशें 4 तारखेक ही दहशत मतदारांची तयार केल्या ती कोणाक वयर काडटा आनी कोणाक आपटिता हें कळटलें. पूण तो मेरेन दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग एनालिसीस जे आमी तुमचे मनाक दवरतात विचार करपा खातीर. आनीक थांबतात. पांडुरंग बाब, जोयल बाब, सुयश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.